बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आयचे मिसाचे बुलदान आमी रिताव सोपून गेल्या मिलाग्रीन लोरेना देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमाण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयचे दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता जेसलीन वेलंकनिवास, निकिता फेर्नांडीस आनी झेन त्रिंदाद. देवान तांचेर आपलो सुभा आशिर्वाद घालूंक तांकां आपल्या देण्यांनी भरूं म्हूण आमी मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसाक पवित्र सोबा आंकवार मारिया पवित्र सोबेची आवय आवर लेडी द मदर ऑफ द चर्च ही हो सेवा धर्मीक उगडास आयज दवरता. आंकवार मारिया जे भाशेन तिणें आपल्या शिसांक राखले आनी सांबाळले, आज लेगून आपले पवित्र सोबेक एक आवय परी ती राखता आनी सांबाळटा. तिच्याच आसऱ्याकाल आमी रावून तिच्या पावलांनी आमचें जिवीत आमी घालून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सोणेकल्याक आमी कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे पेटेन भक्तीपणीन वांटो घेवचे खातीर हे वेळार आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. आमच्या काळजा मनाची आमी तयारी करुया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्व पदयता देवाक आनी तुमकां बाबा बडिलो. म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देव तुताक आनी भक्ताक आनी तुमकां बाबा अशे खातीर आमच्या विनोदी प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सर्वपदवेदा देवा, भोवभाग्योंत आंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोश्ता. हे मोगाळा वयचे विनोवणेन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान
जी आतां निरासवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारले, तूं विंगलो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवळलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलां देखून सगळ्या गोरवांची जनावरां आनी रानोर जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी अस्तुरे मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ओतून म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली अजापां, पवित्र वचीत सदां वचीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती कोत्तल्या तांय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर कालसांत मनान गर्व दोत्तल्यांक धांवडायता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरा वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माई मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या साकरांक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या पूत धुवांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गाराक उबी रावया. Solvesporak, soy, solvesporak, solvesporak, soy, solvesporak, solvesporak, soy, solvesporak, 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 soy. Gesù babaci budotu, facciamo caci coborsa. Gesù caruca tu sguardo, amda babaci paunche. Solvesporak, soy, solvesporak, 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 soy, solvesporak, 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 soy, solvesporak, 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 soy.
Crispă तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं Sława pormone Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान मोया तुका सोम्या जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तुरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपातलें म्हूण जाणसावन पवित्र पुस्तक सोपुर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोले दोंडूल थंय आसले. ताणें शिरक्यान बुडयल्ले एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयले. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपातलें, आनी तोकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावांनो, कालच्या दिसाक आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब, दोबाची परब आमी समोरमल्या, द ऑफिशियल बर्थ ऑफ द चर्च. आनी भाव भयणो, आयज आमी आंकवार मारिया पवित्र सोबीची आवय ही हो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. खरें म्हणल्यार भाव भयणो, हो दीस आदी केन्नाच मारकार करून दवरूंक नासलो. जेन्ना वातिकान विश्व सभा दुसरी, द सेकंड व्हॅटिकन कावन्सील जालें, थंय पाप साहेब पॉल द सिक्स, पावलू सोवो हाणें आंकवार मारिया पवित्र सोबेची आवय हें पुरगोट केलें. पूण खेरीत दीस पवित्र सोबेन ह्या सेवाधर्मीक उगडासाक करून दवरूंक ना. 2018 वर्सा पाप साहेब फ्रांसिसान सगळे पवित्र सोबेक कळीत केलें. जेन्ना आमी पवित्र येण्याची परब समोरमता, त्या उपरांतलो सोमार जो आसा तो हो आमी आंकवार मारिया पवित्र सोबेची आवय हो सेवाधर्मीक उगडास आख्खे पवित्र सोबेन आमी पाळटले. कित्याक भाव भयणो, हो दीस पाप साहेब फ्रांसिसान दवरलो. आमी जाणा, आवय आनी बापूय जेन्ना घरांत येतात वेगवेगळे जबाबदारी तांकां आसतात. बापूय वावराक वेता, पयशे कमयता, भुरग्याचे आवयचे घराचे उदारपोसण करता, कितें वस्तू जायो, कितें घडल्यात मोडल्यात ह्यो वस्तू हाडून दवरता. पूण एके आवयची जबाबदारी दुसरी. तिका भुरग्याची काळजी घेवंक गरज. तिचे ताय आमी अदीक मोग, काकलूत, दया, बोगसणे हे गूण आमी पळयता. बापायन हे गूण नात अशें हांव म्हणना, पूण हे आवयन आमी अदीक ते पळयता. आनी पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा, पवित्र सोबा एके आवय परी जावची हो उगडास आमी दवरूं, हो खेरीत दीस आमी समोरमता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज शुभ वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेन्ना सगळे शीस जेजूक सोडून गेल्ले, भिवून आपणाक जाय ते सुवातेर आसलेले, आंकवार मारिया एक ओस्तरी थंयसर जेजूच्या कुर्साशी ती आसा. आनी आमी जाणो, जेन्ना कुर्साशी ती आवय आसतली तेन्ना आपल्या शिसाक जेजू म्हणटलो, ही तुजी आवय, आनी आपले आवयक म्हणटलो, हो आसा तुजो पूत. जेन्ना जेजून बागयोंत जुवांवाक आपले आवयचे आदीन केलो तेन्ना बागयोंत जुवांव थंय एकलो नासलो, पूण आख्खी पवित्र सभा ताचे ताय एकटवलेली. आख्खे पवित्र सभा एके भाशेन जेजून आपले आवयच्या हातीन केलोली. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, एके आवय परी एक कुटुंब सांबाळटा ते भाशेन आंकवार मारयेन आपल्या ह्या जेजूच्या शिसाचो सांबाळ केलो. 50व्या दिसाक आमी जाणा एकटवलेले आसतना तांचेर पवित्र आत्मो देंवतलो, पूण ह्या दिसांनी आंकवार मारिया तांचे सांगात आसली. इतलो तेंप जेजू तांचे बरोबर आसलो, कोणाची तांकां भिरांत दिसूंक ना. पूण
जेजू गेलो ते मेरेन हे शीच भियेल्ले आनी ही आवय तांकां राखता आनी सांबाळटा. आनी भाव भयणो, आयच्या दिसाक हेच सोत आमच्या दोळ्या मुखार पवित्र सोबा दवरता. आंकवार मारयेचे भाशेन शिसांक राखले आनी सांबाळले. आज लेगून आंकवार मारया एक आवय कशी आख्खे पवित्र सोबेची राखण ती करता. आनी ह्याच खातीर भाव भयणो, आमकां सोण एकल्याक ही आमचे आवयचो मोग. कितेंय आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना आमी तिच्या पांयाशी धांवता, तिचो आदार आमी सोदता. आनी होच उगडास धरून भाव भयणो, आयचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. आयचो सेवाधर्मीक उगडास आमी करता आसतना आमी सगळीं तिच्या आसऱ्या खाल बाळगून आसूंक गरज. दुसरे सुवातेर जें जिवीत भावार्थाचें, खुशे मनाचें, सेवेचें ती जियेली, असलें जिवीत आमी आपणावंक आज पवित्र सभा आमचे लागीं मागता. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो, पाप साय फ्रांसीस किरीत भाशेन आमकां उगडास करतलो. आमी ओदीक आनी ओदीक आवय भाशेन जावं. वी शूड बी मदर्स टू ईच अदर. जे भाशेन आवयचे गूण आमी पळयता तितलेय गूण आमी आमच्या जिवितांत आमी आपणावं. आवय पुरी आमी दुसऱ्या थंय जिवंक आज पाप साय फ्रांसीस किरीत भाशेन आमकां उगडास करतलो. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. ताची आवय बरी आमी आमचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. कालवाराचो योग भेटोवन एक गायन गावया. C20 पान 30 आनी 16, C20 पेज 36. भाव भयणो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सर्व पदवेदा देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या पवित्र विचारा सर्वेस्वर मागून घेवन. कोनवाड्या बापा, बाकिवंत आंकवार मारी देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दोयाल दीस घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मोसोतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानोवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारया पवित्र सोबेची आवय,
ही निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. गरज तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गुट पुरगोटया. सोमया जेजू आमी हो उडो खाताव आनी कास जितले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण पुरगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बाबाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दता भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन हे वेळार आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावंक यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसार. Amco disportoi gratai samkandi, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुजोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उतार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्या मोच्या गायन कर. कोमयोच्या वेळार आमी गायन गावया. D30 आणि 4, 5, 60 आणि 5. D34 पेज 65.
सगळी आम्ही उभी राहूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाबा, भाग्यो तांकवान मारे देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसवण दिलें. ह्या पोसवणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबूनो, आयजतान आमची भुरगीं परत आपले शाळेक गेल्यात, तर सगळ्या आमच्या भुरग्यांक तांच्या शिकपान आमी बरो येस आमी आवडयता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बळुकां. मारिया माय मोची शेवटाचे गायन गावया. T 26 5 215 T 26 पेज 250.